आज ही संकष्टी तर आज आम्हाला उपास तिला आज आमगेल ब्रेकफास्ट इडली सांबर कडावना दौड़ता गाइस उन्होंने कौन रेडी गाइस चलो आज इस नो है फ्रेंडशिप डे पूरे जना का हैप्पी फ्रेंडशिप डे अम्मा एक नंबर झाला इडली सांबर हैप्पी फ्रेंडशिप डे Happy Friendship Day. गाइस हाव आणि अम्माचं बाई सरलं फ्रेम पडोच्याक पळय आजी कसकसन पसंद येते की कसन पळयात हे पळय गाइस छंद दिसतच ना जेन्ना प्रेम येतं तुम्ही दाखयता आमगेल मोडा नम्मा कशी दिसता आज संकष्टी अशी म्हणते मम्मा असं करतस मोदक टेंटडा गणपती बाप्पा मोरया बहुत टेस्टी बनवते सुपर झाला एक नंबर What's up guys, welcome to my new vlog आणि परत जाना की गुड मॉर्निंग घंटे गेला 10:41 हांव सकाळना परसला मावशीला वेट करता आज संडे आणि मावशी वग्गी येता तर आज येणीची येदळते म्हाका दिसता आज ती रज मारता दिसता काल रात्री तो पसन पाऊस सकाळ 7:30 जोर जोरान आवाज येत असेल म्हाका हांव जाल्यार खंय दाखोवन उदकाचो आवाज येता मागीर पळयल्यार भायर दाखोवन आणि आता आम्ही तो ब्रेकफास्ट करता आणि आज ही संकष्टी तर आज आम्हाला उपास आम्ही जस्ट उठयला आणि ती गेल्या न्हाण पुरा रेडी करून तिने देवा देव आणि पुरा लावन ती आता ब्रेकफास्टाक रेडी करता तर आज तुमकां कसाने आज काल आम्हाला आयकून पीठ वाटिला आज आमगेल ब्रेकफास्ट इडली सांबर त्यावेळी रुलावांची इडली एक नंबर चलो आता किचनात दाखय तुम्हाला सुनाला आयकून पीठ आणि पुरा वाटिला मावशी येईन तर आम्हाला तर क्लीन करच्या बेसले हांगा ओ हो हे कसं ओवरफ्लो जाला हे पळया गाइस हे आता इडली पीठ पुरो ओवरफ्लो जाला हांगा तो फुल आज स्पेशल इडली सांबर गाइस हे पळया पीठ पळया लायक फुगला हे कशी कशी गो फुगले हे तो सांगेल दिसतो अच्छा ताका ते पळयत दवरला म्हणून फुगला लायक करून कोण रेडी जाता सर कसं कसं घाला आम्हाला अशें घालना फ्रिजान तो कळंब हे तुगेले मक्कू घाला हां आनी तुगेले गाजर अशें घाला एक बटाट घाला टोमॅटो घाला अयो आज गाजर घाला तू हे कांय ना घाला दिसांनी घाला कांय ना अच्छा ठीक है गाइस आज फुल वेजिटेबल घाल कोळंबो हे पळया इडली लायक कोण आता इडली खातीर कडावना दवरता गाइस उन्होंने कोळंबो रेडी गाइस वाह कॉर्नर पुन्हा घाल पुरा रेडी केला इडली रेडी सुपर सेकंड राउंड चालस उन्होंने ब्रेकफास्ट रेडी व्हॉट्सअप गाईज वेलकम टू माय न्यू व्लॉग आज असं संडे मॉर्निंग आणि हांव ब्रेकफास्ट करू बसले हांगा आज मम्मानं ओट्साचे चिला केला अँड केचप यहाँ पड़े आपको पाऊस आयला पड़ा जोर आयला पड़ा मेगल कंडी बघेल ओपन असतं सध्या पाऊस गेलो पड़ा पावसात काय बरोच ना कसं नाही सांगता जायना येता वत्ता मग जोर आयलो पुरो ओवर जशी आयलो चलो आज येस नो फ्रेंडशिप डे पुरे जना का हैप्पी फ्रेंडशिप डे काल रात्री मग शोभता नसता व्हिडिओ कॉल केला बाबू उठेलो 1 घंटा रात्री एक नाही हाँ 1-1.5 घंटा रात्री ती मग हे पडे आमगे फ्रेंडशिप पडे कितलं ओढ झाला पडे तवे उठून मग पळवून हसतच दिलो फर्स्ट फ्रेंडशिप डे ते गेले आता कितले फ्रेंडशिप जाता ताका सांगू तू पळय आता कितले फ्रेंडशिप जाता हा मावशी आयली वेळ आयली 1 घंटा इतला मागीर ती तिगे काम कोण चमकलं तर पोर झाला इडली सांबर आता अम्मा सेकंड कांड दवरला आणि अंगा एक नंबर कोळंबो झाला अम्मा एक नंबर झाला इडली सांबर ती आता तांनी पिवच्या पैसले हांगा अम्मा मक्कू घाला लायजात ना वय लायक झाला लायक गाजर घाला लायजात ना वय 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 लायक आसला इतले केस ना ती कोण असे लायक झाला तांनी पिवच्या बसतात आणि मागीर बाबून न्हांवन इतली रडलो की मेगेल तांनी पिवचे थंय व्हरले आतां 1.5 घंटे जालो आतां 1.5 घंटे म्हळ्यार 1:30 जायनी मीन्स आफ्टर दॅट इट्स 1.5 hours मेगेले तांनी थंड जेवण आता आपासच्या आहून करून आपास आता तांनी पिवच्या बसल्या सो दिस इज मॉम लायफ कसं करूं जायना तो रडल्यार मागीर सगळं ताका फीड करपा पडटा सो ताका फीड केलें आतां जस्ट च्या पिवच्या बसल्या गाइस हांव शुभदत्ते वता सद्या तिनं आपयला तर आता वतस बाब उठयला के तो निदना के हट करतस के तर आज नावनूय तो न्हिदनी ताजे खातीर वतस असो जोर जोर वार येत आशिल हांगा हे पळय कशी वार येता पळय हो फुल वार आहे
हांव हे पोंचो घालो बेस्ट लायक या पोंचो गार्डनान पळय क्रिकेट आनी पुरो खेळटा ती उदकांत हांवें सान आसतना अशी खेळची आशिल्लें हांवें झाड कट करून पुरो व्हरता सद्यांनी पुरो झाड कट केलो हांगा हे पळय चलो वचात पाहि सर्वान् महादसे ज्ञानाभयप्रदानेन पाहि सर्वान् महादसे गन्धकुङ्कुमपुष्पादि मङ्गलद्रव्यपूजिते ज्ञानाभयप्रदानेन पाहि सर्वान् महादसे चंदुली हाय आज पप्पा सकाळी आयला मॅडम दनपारा वाव वाव रात्री जायनी आज सकाळी आयला अरे वा हॅपी फ्रेंडशिप डे हॅपी फ्रेंडशिप डे माय लिटिल फ्रेंड आमगे लिटिल फ्रेंड तू होय चंदुता हॅपी फ्रेंडशिप डे हॅपी फ्रेंडशिप डे मिगेल गंडू हॅपी फ्रेंड अल्ले बापले मम्मा फ्रेंड हुए डॅडा फ्रेंड हुए होय तुका मम्मा आणि दादा फ्रेंड नाशिल्ली ती मागीर मम्मा दादा जाल्ली ती उठयल्या बळ्या टाइमपास करता विसरून होय रे गंडी चंदू तो स्वीट गंडी आता घरकडे तसं आता लंच करता वचून घरकडे अम्मा वेट करता आसतली कसं गो जेवले आसतली ती वय ना तिका आतां उपास ती आज जेवना गोत ना आतां पळय आतां ती कसं खाय म्हाका दिसता इडली आनी कोळंबो आसता ती खातीर ती खाता दिसता तर जस्ट तेगे कडेन आयलो अम्मान आतां रांदप केला हांगा तिका निमगेला तिका जेवण जेवल बाय कोण तिने आसना इडली आनी कोळंब केला जे सांगले ना तिका उपास आसा जी तर हांगा अम्मान हो अलसांदे उपकार केला हांगा आज सुरक्षीत केला म्हळ्यार तिगे उपास आसना तर हांगा पळय कोळंबो तवळ केला तेवे कोळंबान तूं ऑनियन आनी सनयना तूं वेजिटेबल्स घालले लायक करून विदाउट ऑनियन ये लंच रेडी चलो आतां जेवयात सो आता वायल्या किचनान तू आनी गणेश घरकड चमकलो बिकॉज ताका काम आशिल्लें चिके सो तो म्हणलो घरकड वता आनी ताका लागून जेवण केला सो तो घरकड जेवता सो हांव वयल्या किचनान तू लंच करचे खातीर बाबू फ्रेश जाला गणेश आयलो थोडे खेळलो आतां ताका फीड केल्लें आतां पळया कसं केला मम्मान म्हाका कसं केला तेंडली बटाटा उपकरी ओके आज ही म्हणाले पी आव्हान तू रांदप संकश्टी आशिल्ली ती सो तेंडली बटाटा उपकरी दाळी शीत अँड चपाती यमी यमी लंच खावया सिंपल गैस हांव आनी आम आतां भाई सरलेका फ्रेम पळोवच्याक कन्नडकाचे पळया आजी कसन पसंद येता की कसन पळयात तर गाडी पार्क केला होता हांव शुभदाके फोन केला बाप न्हिदल्यार आसल्यार न्हू तूं यो पळया एक्चुली म्हाका कसं ते चूज करच्याक न्हू म्हाका चिक्क्या म्हळ्यार कळना तें प्रॉपरली ती आसल्यार चिक्क्या म्हळ्यार तिका कळटा तर आतां तीन म्हाका सांगल्यार वच्चा कर न्हू मागीर पळयलें तर 15 मिनटां आसतना बाब असो उठयलो तर मागीर ती सांगता अरे बाब उठयलें काम कर तूं वचून यो हांव मागीर पळय हांव करता न्हिदल्यार आसतना हांव येता कर न्हू तर आतां हांव वता तसं आज आमी लेन्स काटा वच्चे ना ती आज आमी टायटन प्लस टायटन हांवें तूं वता ती आतां पळय ते एक विंगड आसता ते वचून पळया आतां अम्माक आसनो भायर आसनो राबयला हांव म्हळ्यार पार्काच्या चमकलो हो ते राबल्या ती चलो ठीक आहे हांगाय पळया त्या दिवस हांव हांगा पळय न्ही त्या दिवस लेन्स काटा पळयलाले तो आज हांव टायटन हांवें तूं वता तसं येदराका आसा अंगडी बाय 1 गेट 1 फ्री काय कसं वता आतां पळया ते उद्दास वय गायज हांव भितर चमकलो म्हाका कांय कळना तर हांव शुभदाक फोन केले तर शुभद सांगता हांव येतच करून आतां तिका घेवच्या वतच आतां घर कडेन आम्माक थंय बसकर येयला हे पळय गायज छंद दिसताच ना आनी ते पळयतच होता हांगा राबो हां तर फायनली आमी आतां इगेल फ्रेम केले आतां शुभदाक ते रबयला एक फस्ट सोण येता ताजे मागीर हांव एक शुभदाक घेवचें येता ताम्मा सोण आयलो आतां एक पिकअप करचें आयलो आतां फायनली दोगाले चश्मो जाल्लो हां मेगेले चश्मे केला हांव म्हळ्यार डिस्टन्साचे म्हळ्यार ऑफरांत आशिल्ले घेवन घेतले बायले आयिल्ले ना बायलेन आयडिया दिले
हय चलता. अरे काय ना दोघांकी लायक ऑफर मेळे त्यामुळे तू एक घेऊन सोडी. तर आम्ही आता जस्ट घरकडे आले. शुभदा की तिकडे घरकडे ड्रॉप केलं. ॲक्च्युली आम्हा कसं नाव घेऊच असेल मला तिकडे उपास असणं तिकडे भूक लागलेली. तर ताची कधी तीन आताच नव्या खाऊन गेला तर मा होतं तांनी पितं असं सुपर इडली कॉर्न सकान केला. आता मागील कधी चहा करता असं आम्हा कशी असेल फ्रेम तो लाईक झाली होते. आता लाईक झालं म्हणून घेतला ना पुढे. चला आम्हा सुपर ती गेल्या तिक जशी जावक असेल तशी तिक फ्रेम म्हळ्यार एक नवेची फॉर्मॅट ती गेल्या म्हळ्यार अशी पुराणी फ्रेम तिक एक ट्रेंडी लुक जावक न्हय नवेची म्हळ्यार आईचे म्हळ्यार आईची काळाचे ट्रेंडी असतं न्हय फ्रेम्स हां ट्रेंडिंग फ्रेम्स न्हय. तर जशी जशी दिवस होतात तशी जशी आम्ही चेंज जावक न्हय फुल तिगेल मनपसंत ती कशी जावक असेल तशी घेतला ते नंतर 4-5 दिवस वैरही लागताले सांगता जाय ना. हसत कसं तू नाही कसं जाल्ले कसं नाही तू हसते कसं नाही काय ना असं कसं. आता आमगेला आम्हा तर मोडा नाम्मा जात न्हय हा कसं म्हाका कळलं तुम्ही ते मागीर लायक दिसता म्हणलं म्हाका मिगेल कळतं असं पळय मोडन हा तर तांतू कसं जाल्लें चंद दिसत असेल ताचे कधी तुका सांगलें तेंची हय म्हाका मिगेल दोन ते चंद दिसत असेल ती. होय, असं. आता ह्या पुरा गेला या ओल्ड स्टाईल मजा ना तू आता ते 2 दिसांना म्हणून गेला आम्ही. हा ठीक आहे या पुरो ओल्ड स्टाईल आता नवे स्टाईल आता हांवें एक घेतला काराक मला सोडता नसता त्या जावका करून असं मी गेला पण त्याचं चिक्की म्हाका असना ते ब्लरी मला समदिसा ना ताचे खातीर हांव फुल्ल फ्रेमा घेतला. आता ते गोता हांव कशी ते खाली हांव खाली ड्राईव्ह करताना मात्र घालतलो मोडान मजा जाल्ली तू आता. चलो आता चा पिऊया गट्टी आणि मेगा काम करता सकन दाखवून एडिटर करनी आजी पुरा आज कशी पण मग एक फ्रेम घेवक असेल मला हा घरकड आसा मागीर एक वर अशी जाताला वेस्ट मागीर ताजे खातीर जेन्ना फ्रेम येता तुमकां दाखयता आमगेल मोडान म्हाका कशी दिसता कसं दाखव कसं उलयत कळना. कसं उलय चंद करून उलयता आनी कसं उलयचें. ठीक आहे चाल चलो आता इडली खाव्या. आता मॉडर्न बरं तुम्ही जेवचे मॉडर्न बरोबर तुम्ही जेवची कसं नाही मॉडर्न बरोबर तुम्ही जेवचेच पडणे घे. होय तुम्ही मॉडर्न जेवचे आम्ही मॉडर्न कसं सांगायचं आमगे तर ठीक असं आम्ही आता मॉडर्न जातच न्हय मागीर एक टायम आयल्यार आमी वापस ओल्ड जातल मागीर. पुरे तशी नव्हे हा तर जशी जशी दिवस वत्ता तशी आम्ही मॉडर्न वत्ताच का घे फुडल्या मणके घेऊन बसता जायना घे बाई. वापस पुडल्या मणके हे आता पुडल्या मणके तू घालला तुका ते लायक दिसते ते पुडल्या मणके. अरे ते आता ते डोळे दिसना म्हणून हा ते आता तुका सांगता दोळ्या नाही सांगता असं या फ्रेम आता या पुरो ओल्ड स्टाईल जाल्ल्या ते फ्रेम पडत नाही म्हाका दिशी उडोवचे. त्या ठीक आसा आता फ्रेमय पळो का कशी दिसता बरं हांव आता घरकडे ते दिसाना म्हणून नाही गेला तशी त्या गोत असं नाही त्या कसं ठीक करचे एक आशिल मी जाल्ले. ठीक आहे चलो आता मी तांनी पिव्या. कशी हनुमान चालीसा आहे का बाबू जोय पडे हनुमान चालीसा होवे सिद्ध की गौरीसा. मधवेश हाय अद्वेश टमी टाइम करता क्रॅबी पळयता क्रॅबी अशा. सो आता व्हायला किचन आणतो आज संकष्टी असेल मी ती मम्मा कसा करतस मोदक ढेंटडा मोदक बनवतस मम्मा तिने पुरा रेडी केला हे मोदकाचे सारण रेडी केला ना मम्मा हांगा लट्टूनी दवरला आणि हांगा उद्दा होऊन करला म्हळ्यार ते स्टीम करचे खातीर मोदकाक आता येळ येणी आशिल्ले आमगेले आता येळू मागेले इथं येळू तिका पॅकेटां मेळना खंय म्हणून गेले. सो आता आमी येळू हाडले आणि आता जस्ट हांगा पळय सोलयता आशिल्ली ती तितली भितरी हांव म्हणलें की एक व्हिडिओ काडया. येळू इतली सान येळा पॅकेट कितली म्हारग इतली सान येळा पॅकेट वय मस्त बट येळा बीन टेस्ट येता ना एक फ्लेवर येता. सो हांगा ही मोदकाचे स्टफिंग घालता आसतना भितरी हक्क तू सम करता मागीर ते उकडीचे मोदका कित्या तुका ते वळच्या घे ना ते बेस्ट आहे हे म्हाका कोण कोण अभ्यास झालो अम्माने शिकयलेले गोवा पिठाचे म्हाका तो अभ्यास झालो. अरे वा फटाफट जाल्ले दाखय आमगेले अरे वा छंद जाल्ले. नेक्स्ट 3 पाप पूरा रेडी करून दवरलेले. अरे वा हांगा 2 जाल्ला
अशी मम्मा इकडे करता म्हणून सांगला आज ना इकडे ना गो आज इकडे कधी कधी ती 21 करता बट आज आमच्या टाइम मेळला तर बाबू अंगारी केक 21 करता ती आणि संकष्टी इकडे करता वय करेक्ट. सो आता ती मोदक करतली आणि स्टीम करू दवरतली हांगा पुरा रेडी केला स्टीमर पुरा उदक तापोवन जाला आता पुरा एक पटी सेट जाताची इकरा मागीर त्या स्टीम करचे आणि मागीर देवाक नैवेद्य करचे आरती करची आणि मागीर खाऊचे. तर येऊन हांव थोडें एडिटींग करता आशिल्लो आतां थोडें बाकी आसा मागीर येवन करता आतां बाबा त्या वच्चे आसा अम्मा आतां तिगेलो उपास सोडता आसा तांकां आतां अम्मान म्हाका चपात करून दिला चपाती उपकरी आनी हे मक्को एक नंबर. चलो आतां जेवया गाईस. हांव आतां शुभदाते वता आसा पावस आयलो हांगा जस्ट जो शुभदाते कडेन आयला आनी हांगा जी मोदक केला आज संकश्टी तर हांव आतां मोदक खाता आसा तो बाबा ती दिता आसा ती ताका फीड करता आसा तर हांव लेखले गणपती बाप्पा मोरया. बहुत टेस्टी बना सुपर झाला एक नंबर. आईचे दिवस छान गेला और मजा येते. तर आता फायनली आम्हाला तर कन्नडात जातं असं ॲट लास्ट. चलो आता व्हिडिओ हांगा एंड करता. तुमकां पुढे जेन्ना व्हिडिओ पसंद आयल्यार प्लीज लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा गाईज अँड डोंट फॉरगेट टू फॉलो करून कपल बाय गाईज.